सर हातूंतल्यान जो एक मुद्दो येता जो किशोरान मातसो टच केलो आनी जो म्हाका दिसता विश्वजीत राणे कंटिन्युअसली म्हणटात की अल्टिमेटली गोंया भितर जर इकॉनॉमिक ग्रो जातली जाल्यार कांय प्रकल्प येवचे पडटले. आमी खंयचेच सगळेच प्रकल्प नाका 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 म्हणपाक शकना. एंड एज अ सोसायटी वील हॅव टू कॉन्शियसली डिसायड की आमकां हे प्रकल्प जाय आनी हे प्रकल्प नाकात. डू यू थिंक दॅट कायंड ऑफ अ डिस्टिंक्शन इज आतां नेसेसरी काय हो ट्रस्ट डेफिसीट राजकारण्यांचेर इतलो आसा लोकांचो की बरे प्रकल्प हाडल्यार सुद्दां लोक मानून घेवचे ना. ह्याच डिबेटीन हाच्या पयलीं डिबेट जाल्ली आमच्यो आनी ह्याच्या विशयान सांगलें की गोंयाक रिजनल प्लॅनाची गरज आसा. तो रिजनल प्लॅन जायना म्हणून हे सगळे लॉबी ज्यो आसात म्हणजे फाटले जर काय काडून जर पळयले विजय सरदेसाय आशिल्लो, बाबू कवळेकर आशिल्लो, आतां विश्वजीत राणे आसा, ताच्या पयलीं फ्रांसीस डिसोजा आशिल्लो, हे सगळेच आमी पयले TCP मिनिस्टर ह्यांच्या काळान हेंच्यांनी वेगवेगळी कारणां काडली, वेगवेगळे रिजन्स तयार केले, वेगवेगळे कमिटी फॉर्म केले, वेगवेगळे कायदे काडले, बारीक बारीक अमेंडमेंट्स काडले, मागीर खंयची जी इम्प्लिमेंट जाय नाशिल्ले सेक्शन्स TCP एक्टातली ती भायर काडली आनी तातूंतल्यान जमनींचें कन्वर्शन जे करपाक जाय ते चालू जावं फाटलें. म्हाका दिसता लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन अशीच कन्वर्ट केल्या हेंच्यांनी एग्रीकल्चर म्हण किंवा सेटल हेजी ऑर्चर्ड आसलेली लँड. सो हे सगळें चालू आसा ही स्किमां. सो म्हाका दिसता की गोंयाक खरी गरज आसा ती रिजनल प्लॅनाची आनी हो रिजनल प्लॅन करपाचेर कोण लक्ष दिना आनी तूं म्हणटा अशी की ह्या राजकारणांचेर गोंयकारांक बरो विश्वास उरूंक ना. सो रिजनल प्लॅन सारकी जी गजाल आसा ती एक्सपर्टांक घेवन तयार एक आर्ग्युमेंट आहा जस्ट टू पुट इट इन पर्स्पेक्टिव्ह की हांचो आनीक जो आर्ग्युमेंट आसा विश्वजीत राणेंचो TCP मिनिस्टराचो तो म्हळ्यार गोल्फ कोर्स आसूं किंवा फिल्म सिटी आसूं हे आर पार्ट ऑफ रिजनल प्लॅन 2021 अशी आशिल्ली म्हणून. मागीर अशें आसतना तुमी जेन्ना विरोध करतात तेन्ना राजकारण्याक एक प्रश्न पडपाक शकता की लोकांक जाय कितें. रिजनल प्लॅनान ह्यो गजाली नाका म्हणून लोकांनी विरोध केल्लो. सो हांव कितें म्हणटा रिजनल प्लॅनूच तयार करा, एक्सपर्टाक हाडा, रिजनल प्लॅन तयार, आर्किटेक्ट घेयात, इंजिनियर्स घेयात, हे सगळ्या लोकांक घेयात, एक रिजनल प्लॅन तयार करा आनी तातूंतल्यान जर खंय जर फिजिबल आसा गोल्फ कोर्स करपा खातीर ते अवश्य करा, सिस्टमॅटीक पद्दतीन करा. न्ही खूप महत्वाचो प्रश्न तूं हांगा मांडलो. म्हणजे कालूच हांव एका एडवोकेटा कडेन उलयतालो. रिजनल प्लॅन हो आमकां गोंयकारांक म्हणजे म्हाका तरी एज अ जर्नलिस्ट म्हणून जेन्ना 2011च्या रिजनल प्लॅनाचें एजिटेशन जालें गोवा बचाव अभियान तेन्ना आमकां कळ्ळें की कितें तरी एक रिजनल प्लॅन म्हणून आसता. आनी मागीर त्या आंदोलना उपरांत ज्यो वेगवेगळ्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस, एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हेंच्यो प्रेस कॉन्फरन्सीस हे सगळें आयकल्या उपरांत अभ्यास केल्या उपरांत कळ्ळें की वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट रिजनल प्लॅन. आतां विशय आसा की रिजनल प्लॅन एजिटेशन जालें, कांय पंचायतींनी अवेरनेस जालें, तेंच्यांनी ताका विरोध केलो. विरोध कितें जालो स्पेसिफीक कारणां खातीर जालो. बाबा हांगा गोल्फ कोर्स येता तो आमकां नाका, हांगा अमूक येता तें आमकां नाका, आमच्या थंय इंडस्ट्रियल इस्टेट एक्सपान्शन जाता तें आमकां नाका म्हणून आमी रिजनल प्लॅनाक विरोध केलो. पूण रिजनल प्लॅनाचें म्हत्व हें त्याच्या परस खूब व्हडलें आहा. म्हणजे TCP कायदो जो आसा तो TCP कायदो हो फूल त्या रिजनल प्लॅनाचेर रिफ्लेक्ट जाता. काल त्या एडवोकेटा कडेन बसल्या उपरांत तेणी म्हाका सांगलें की पळय आमी विरोध कोणाक करता, गोल्फ कोर्साक करता. विरोध गोल्फ कोर्साक न्हू, विरोध जे प्रोविजन केला गोल्फ कोर्साची रिजनल प्लॅनान तेन्नाच विरोध जावंक जाय. एकदा तो प्रोविजन जालें आनी नोटिफाय जालो की नो बडी कॅन स्टॉप दॅट गोल्फ कोर्स. सो हें प्रोविजन मनशाच्या गोंयकारांच्या लायफस्टायलीचेर कशें हें करूं शकता, प्रभाव करूं शकता हाचो अभ्यास खंयच जायना. आनी रिजनल प्लॅन हो गांवांत जर तूं लोकांक वयशीत काय तांकां रिजनल प्लॅन आनी काय रिजनल प्लॅन कांय एक पडलेले ना. ते आपले खंय मेकळी जमीन दिसता थंय वचून घर बांदतात, तशें ना तें. सो रिजनल प्लॅन जर इतलो इम्पॅक्ट करता जाल्यार तो रिजनल प्लॅन एवरी पंचायत, एवरी म्युनिसिपालिटीन त्या रिजनल प्लॅनाचेर चर्चा जावपाक जाय. त्या गांवांत खंयची जमीन खंयच्या गजाली खातीर नोटिफाय केल्या आनी खंयच्या प्रोजेक्टा खातीर रिजर्व केल्या हें लोकांक कळपाक जाय. म्हाजी जमीन हांव हांगाच आसा, म्हाका खबर ना ती रिजनल प्लॅनान अमक्या गोश्टी खातीर रिजर्व केल्या म्हणून हांव मिरयता म्हाजी जमीन आहा म्हणून ना. ती तूं जेन्ना तूं सगळें करपाक वयतलो मागीर तुका कळटलें की दॅट इज रिजर्व फॉर. प्रश्न हो येता की किशोर की कसले प्रकल्प आमकां जाय आनी कसले प्रकल्प नाका. कारण आर्ग्युमेंट जो येता की गोल्फ कोर्स इज अ ग्रीन प्रोजेक्ट, येस, फिल्म सिटी इज अ नॉन पॉल्युटिंग प्रोजेक्ट, जाल्यार गोंयकाराक प्रकल्प कसले जाय ना. प्रमोद हो खरोच तुका सांगता पळय आमी विचार करचो पडटलो आनी आमी ठरोवचें पडटलें
की आमकां फुडार कितें जाय, आमकां गोंय मुंबय भाशेन जाल्लेलें जाय, व्हडले व्हडले बिल्डिंग व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्ले जाय, काय आमचें जगणें कशें वेवस्थीत पळय आमी जर ठरयलें आमकां मर्सिडीज घेवन भोंवपाक जाय, म्हाका व्हडले 10 फ्लोर आनी 15 फ्लोर बिल्डिंगेन रावपाक जाय जाल्यार नो बडी कॅन अवॉयड हो विकास कोणूच हाडूंक शकना. आतां जो ड्राफ्ट हेतून आसलो, आतां फॉर एग्जाम्पल फार्म हावस 10,000 पेक्षा चड जमीन आसा जाल्यार तुका फार्म हावस, 1 लाखा परस चड आसा जाल्यार फिल्म सिटी, आनी कितें आसा जाल्यार गोल्फ कोर्स. इतल्यो जमनी गोंयकारां कडेन आसा काय कितें? जर त्यो ना जाल्यार ह्यो जमनी खंय? म्हणजे ह्यो जमनी तूं प्रोविजन जर करता दॅट मिन्स खंयच्या तरी गोंयकारांनी ती विकच्यो पडल्यो, कोणी तरी भायले मनशान ते येवन घेवच्यो पडल्यो. तर उरलें खंयचें गोंय आमकां? आमी विचार करतना हे पळय कोणायकूय दिसात हो दरिद्री म्हणून हेका बरें कांय नकाच जाल्लेलें ना. आमकां जर आमचें गोंय राखून दवरपाचें आसा, आमकां जर आनी फुडलीं 15-20 वर्सां बरी काडपाची आहा, आमकां आमच्या इच्छा आकांक्षाचेर कंट्रोल करचो पडटलो. म्हाका कितें जाय, हांव म्हाजो एक ठरावीक हें ठरोवचो पडटलो की हांव हेतून सुखी आहा म्हणून. म्हाका जर त्या सिंगापुरा भाशेन, मुंबय भाशेन, दिल्ली भाशेन जर जगपाक जाय जाल्यार आमी सोंपले.